आज 5व्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. पवित्र आत्म्याच्या दयाळाच्या फळाविशीं आज नियाळ करता. दयानातलो धर्म ना, दयाच सोर धर्माचे मूळ म्हणटात. देव सोर पदवेदार पूण सांगातच काकुलदार म्हणले सत. हे दयेचे देणे सर्वेश्वर पवित्र आत्म्याचे फळ कशें आमकां दिता. दया दाखयलो कोणी धनी जायना, बगार पवित्र आत्म्याचो सेवक जावन तो दया दाखयता आनी दयाळाचे फळ जोडूंक घेवंक आज आमी मागया. आयचो दीस समेस्त भुरग्यां पासत मागचो. भुरग्याच्या देण्या पासत मागतल्या जोड्यांक, कुडी मोतीन ऊन आसच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबांतल्या सोर भुरग्यांक आज आमी बाळूक जेजू थंय समर्पण दिवन तांचेर बेसांवां मागया. मिसाची तेसांवां ह्या बरी आसात. बल्का जेजूक अर्घ आमी जावन दितात. सान्विता डिसोजा, मारिया ज्योती डिसोजा, लुईस आनी लुसी मिस्कीत, आल्डेन आनी अरविंद नाझारेत दुबय, ओलिवेर पिरेरा आनी कुटुंब, नेल्सन सारिता डिसोजा, लिली डिसोजा, जोई मस्कारिनस, डेनिस रोड्रिगस आनी कुटुंब, सुनील अँड नोरोना, आस्टन आनी आवा मोंतेरो, प्रेसिला मिरांदा आनी कुटुंब, बेबी डेनिका डिसोजा, ज्योती डिसोजा. बऱ्या भलायकी खातीर मीस दितात. अनिल, फ्लाविया, फियोला सेरावो. प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. बाबा देयोन मार्कुस. बऱ्या भलायकी खातीर मीस दितात. नेल्सन आनी लस्रादो. प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. ऑरविन मॅनेजर्स आनी कुटुंब. कॉन्सेसो बेर्नाडिसाच्या बऱ्या भलायकी प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. फिलिपिना. बऱ्या भलायकी खातीर मीस दितात. रेचल आनी फिलिपिना. एथेम, अव्रिल, आशेर, आरोल्ड, फियान हांच्या प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. फिलिपिना. प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. फिलिपिना. फेडोराच्या प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. फिलिपिना. एस्टन फेर्नांडिसाच्या प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. फिलिपिना. प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. प्रिन्स वियोला लोबो आनी कुटुंब. प्रत्येक इरादे खातीर मीस दितात. निशा फेर्नांडीस. शेरोन आनी लॉयल सिक्वेराच्या आत्म्याक मीस दितात. फेर्नांडिसांचे कुटुंब. जॉन डिसोजा आनी जेकोब कुटिनोच्या आत्म्याक मीस दितात. ब्रिजित डिसोजा आनी कुटुंब. कुटुंबां सरिल्ल्या सोर आत्म्याक मीस दितात. मेलरॉय आनी रोविना डिसोजा आनी कुटुंब. ह्या सोरच्या सवा सांगाता आमची वैयक्तीक कर्ज बल्का जेजूच्या पांयांतला समर्पण दिवन प्रवेश गीत गावन मिसाचे आराधन आमी सुरवात करूया. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमचे स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सोमया थावन आमी बोगसाणे मागया. सोरमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजोगणे हांव सारून सांगता. मनांत शिनून तोंडांत कुसारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पगेवन सदांच संपार मये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकळूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रेतीच्या बापा, जेजूच्या बो पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्ली ह्या संतोशाची संपूर्ण भारती जोडूंक आमकां पवय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सामुवेलाच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. दाविदान विचारलें, सौलाच्या घराणे असो कोण पुणी जिवंत आसा? जोनाताना पासत हांव ताका दया दाखोवंक खुशी उरतां. सौलाच्या घरचो जीबा नांवाचो एक सेवक आसलो. ताणें ताका दाविदाशी आपोवन हाडलो आनी रायान ताका विचारलें, तूं जीबा मू? ताणें जाप दिली, वय, हांव तुजो सेवक जीबा. रायान विचारलें, सावलाच्या घराण्याचो कोण पुणी जिवंत आसा? हांव ताका देवाची दया दाखोवंक खुशी उरतां. जीबान रायाक जाप दिली, जोनातानाचो एक पूत जिवंत आसा, तो पांय आनी थोंटो. रायान ताका म्हळें, तो खंय आसा? जीबान जाप दिली, तो लोदेबारांत आम्मियेलाच्या पुता माकीराच्या घरा आसा. देखून दावीद रायान दुतांक धाडून ताका लोदेबारांतल्या आम्मियेलाच्या पुता माकीराच्या घरांतलो आपोवन हाडयलो. सावलाच्या पुता जोनातानाचो पूत मेरीबाल दाविदाशी आयलो आनी ताणें दाविदाक साश्टांग नमस्कार केलो. दाविदान ताका म्हळें, मेरीबाल. आनी ताणें जाप दिली, तुजो सेवक. दाविदान ताका म्हळें, भियेनाका, तुज्या बापाय जोनाताना पासत हांव तुका दया दाखयतलो. हांव तुका तुज्या आजा सावलाची सगळी भुंय पाटी दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. ताणें धर्नीर सरपटोन म्हळें, म्हजेत असल्या मेल्ल्या सुन्याचेर तुवें नदर घालूंक हो तुजो साकोर कोण? दाविदान सावलाच्या सेवका जीबाक आपयलो आनी ताका म्हळें,
सावलाचें आनी ताच्या कुटुंबाचें आसलें तें सगळें हांव तुज्या धन्याच्या पुताक दितां. तुवें तुज्या पुतांनी आनी तुज्या साकरांनी ताचे पासत भुंय वसोवंक जाय आनी तुज्या धन्याच्या पुताच्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर फसल हाडून दिवंक जाय. पूण तुज्या धन्याचो पूत मेरीबाल सदांच म्हज्या मेजार जेवतलो. जीबाक 15 पूत आनी 20 सेवक आसले. जीबान रायाक म्हळें, म्हज्या धन्या, रायान फरमायल्ले प्रमाणे तुजो सेवक करतलो. अशें मेरीबाल रायाच्या पुता मदलो एकलो कसो दाविदाच्या मेजार जेवलो. मेरीबालाक मिका नांवाचो एक ल्हान पूत आसलो. जीबाच्या घरांत रावतल्या सगल्यांनी मेरीबाला पासत काम केलें. पूण मेरीबाल जेरुजालेमांत रावलो, कित्याक तो सदां रायाच्या मेजार जेवतलो. तो आपल्या दोनी पांयांनी तोंटो आसलो. देवाचें उतर हें. Service por
आमचे सोफे आसूं तुमच्या सोबे आसू लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक फावटी आपणापैकी कोण वोट हे विशान शिसामध्ये एक तर्क उठले. तांचे मतींत कसल्यो आलोचना घुमतात ते जाणा सावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयले आनी ताका आपणासरशी उबो करून तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाटयल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणू तो सगळां प्रास व्हरतो. देवाचे उतर हे गलातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 2. आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, विश्वासीपण, बरेपण, भोळेपण आनी स्वादामान. बालका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन आज आमी 5व्या दिसाचे नोवेनाक करन आसा. आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा दयाळायेचे ह्या कणवळायेचे शेगूण. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 2 थंयसर सांव पावलो म्हणटा, एकामेका थंय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. तर दयाळाय ह्या कणवळाय म्हळ्यार कितें? एक व्यक्ती कश्ट नासता आसतना ताचे कश्ट जाणा जावन त्या व्यक्तीक कुमो करूंक मुखार सरचे या त्या व्यक्तीचेर बिरमोत पावचें जावन आसा दयाळायेचे शेगूण. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज सगळो संवसार गायला. राग, मोसोर, हांकार, वडपण, स्वार्थ ह्या संवसारार राजवडकी चलोवन आसा. आज आमच्या समाजांत आसलेल्या मावल्यांची आनी शेगुणाची कुणा जाल्या. मावल्यानांतल्या ह्या संवसारार आज मनीस मनीस जावन जियेना, बगार मनीस म्हण जाती जावन जियेता म्हळ्यार एकंडीत जावन सूख जावची ना अशें आसता. आज आमचो सोमी क्रिस्तांव जावन आसच्या आमकां ताचे शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करून पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत उत्पत्ती करूंक तो आपोवणें दिता. मोगाच्यानो, फाटल्या नोवेनाच्या 4 दिसांनी आमी आमच्या जिवितांत मोगाचे, शांतीचे, सोंसणीकायेचे आनी स्वादामानाचे बी ओंपला. आनी आज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आज आमच्या जिवितांत दयाळायेचे बी ओंपचो दीस जावन आसा. हेजेकियल प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 6 थंयसर देव अशें म्हणटा, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो, तुमचे थंय आसचे ते फातराचे काळीज काण उडयतलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज हांव दितलो. वय मोगाच्यानो, जेन्ना आमचे काळीज फातरा बरी दारून जाता तेन्ना कश्टतल्यांक, गरजेवंतांक तांची कुमो करूंक, तांची सेवा करूंक, तांचेर हुस्को दाखोवंक आमकां साध्य जायना. पूण जेन्ना आमचे काळीज काणवळायेन भरता तेन्ना गरजेवंतांक आदार दिवंक आनी तांचेर बिरमोत पावोवंक आमकां साध्य जाता. अशें आसता आज आमचो सोमी आमचे थंय आसचे ते फातराचे काळीज काण उडोवन दयाळायेचे शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्यानो, आमकां आसल्या देवा थंय दयाळायेचे शेगूण आसले गी. या आमी त्या पवित्र पुस्तकाक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 6 थंयसर अशें बरयला, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावच्याक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरिल्लो देव. वय देवा थंय आसल्या दयाळायेच्या शेगुणाद्वारे आज सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण लाभल्या. वय मनीस पातकांत आनी काळो कांत जियेल्लो पळयलो आमचो देव आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडटा. देखून सुतिताक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 अशें म्हणटा, देवा आमच्या सोडवंदराच्या बरेपणा आनी दयाळाये द्वारे आज आमकां सुटका लाभल्या. तर मोगाच्यानो,
जेजूच्या जिवितांत दयाळ्याचे शगून आसले की या आमी मातेवाच्या शुभवर्तमानाक अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 6 थंयसर आमी वाचताव जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करनासतना लोकांचो जमो पळयवन ताचे काळीज कणवळायेन भरता कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरे ते घुस्पडून बिजडुल्ले वय कश्टतल्यांक दुबळ्या धाकट्यांक निराश्रितांक दुबळ्यांक पळयत आसतना जेजूचे काळीज कणवळायेन भरता देखूनच तो म्हणटा मातेवाची शुभवर्तमान अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 येया तुमी सुमेस्त कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो लोकाची शुभवर्तमान अध्याय 7 वाक्य 11 थंयसर आमी वाचताव मरण पावलेल्या विधवेच्या पुताक पळयवन जेजूचे काळीज कणवळायेन भरता आनी मरण पावलेल्या त्या व्यक्तीक थंयसर जेजू जिवांत उडयता वय मोगाच्यानो मनशा कुळाचेर दया दाखयलो आमचो सोमी तो कश्टात आसतना कितल्या जाणांचे काळीज कणवळायेन भरले आमच्या फातकां खातीर आपलो कुरीस घेवन तो कालवारीची वाट समकत आसतना जेजूच्या जिवितांत ते जायते कश्ट आनी दगदवणी थंयसर ताका सोसूंक मेळटा शिपायांच्या चाटयांचे मार बळादे कुर्साची जडाय अशें भोव कश्टांनी तो कालवारीची वाट समकता पूण थंयसर एका व्यक्तीचे काळीज जेजूचे कश्ट पळयवन कणवळायेन भरता आनी ती जावन आसा वेरोनिका ती थंयसर धैर्यान मुखार सरता आनी जेजूचे मुखामोळ पोसता आनी तिच्या दयाळायेची करणी तिने पुसुल्ल्या त्या तुवाळ्यार जेजूचे मुखामोळ प्रतिफलीत जाता मातेवाची शुभवर्तमान अध्याय 5 वाक्य 7 जेजू म्हणटा दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली भागी ती वेरोनिका जेजूचेर तिने दया दाखयली आनी देवाच्या मोगाक ती पात्र जाली आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले दावीद राय सावलाच्या घराण्याचेर दया दाखयता सावलाचो पूत जोनातान आनी दावीद ते दोगी इश्ट जावन आसले साम्युएलाचो पयलो ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 तावन 17 थंयसर आमी वाचताव दावीद राय सावला कडेन जोनाताना कडेन सल्लो कर अशें म्हणटा हांव तुजेर तुज्या संततेचेर आनी तुज्या घराण्याचेर सदां काल दया दाखयतलो आनी उपरांत दावीद राय जाता आनी तो राय जाता आसतना ताणें केल्ल्या बसवणेची ताका उडास येता पूण त्या वेळार साऊल आनी जोनातान दोगी झुजा मुखांतर मरण पावतात आनी फकत जोनातानाचो पूत मात्र जिवंत आसता आनी तो तोंटो जावन आशिल्लो आनी दावीद राय ताका दया दाखयता ताका राया सांगता रावच्याक आनी रायाच्या मेजार जेवचे एक वर्ते भाग दावीद राय ताका फावो करता हे आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकले कुलोसेकरांक बरयले पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 अशें म्हणटा देवान वेंचून काडले तुमी देवाक मोगाची देखून तुमचे थंय मोवाळायेचे खाणवळायेचे दिनपणाचे आनी मायपासी काळीज आसूंक जाय देखून मोगाचे न्हू आज आमकांच आमी विचारया आमचे थंय दयाळायेचे शेगूण आसा की आज सगळो संवसार ह्या मारेकार पिडेद्वारे कोश्टून आसा साबार लोक खाण पिवान जेवण नासतना ह्या संवसारार वळवळून आसात अशें आसता साबार पोटी कश्टतल्यांक पळोवन आमी आमचे दोळे दांपल्यात आमचे काळीज आमी धारून केला ह्या स्वार्थी संवसारार स्वार्थी जिवीत आमी जियल्या कश्टतल्यांक आनी निर्गातिकांक पळयतना म्हाका कितेंच पडून वचूंक ना म्हणलें चिंताप साबार पोटी आयला एक दाखलो तुमकां दिवचो जाल्यार मोगाचो न्हू एक व्यक्ती एक्सिडेंटा मुखार रोडार पडून कश्टत आसतना ताका कुमो करच्या बदलाक आतांचे ट्रेंड जावन आसा त्या व्यक्तीचो व्हिडिओ काडून सोशल मिडियार अपलोड करचे तर मोगाचें न्हू खंय आसा आमचें मनशापूण कित्याक आज आमी आमचें मनशापूण सांडून म्हण जाती बरी जियेवन आसा खंय आसात आमची दयाळायेची करणी कित्याक एका कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक पळयत आसतना आमचे काळीज कणवळायेन भरना वय मोगाचें न्हू जेन्ना ग्रेस्त काय आमच्या काळजा भितर रिगता तेन्ना आमचे काळीज धरून जाता आनी आमी स्वार्थी जाता सो आमचे पयले पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 थंयसर सांजू हांव अशें म्हणटा ह्या संवसारार ग्रेस्त काय आसलो एकलो आपलो भाव गरजेंत आसतना ताका कुमो करिना जाल्यार ह्या ताचे काळीज धारून करीत जाल्यार देवाचो मोग ताचे थंय ना वय मोगाचो आज सगळो संवसार पयशांचेर बांदून हाडला मोगा संबंध संपूर्ण रितीन ह्या संवसारांत हांव नाश जाला
एका मनशा थंय आसच्या मनशापणाक पळोवन ताका गावराव आनी मान दिवच्या बदलाक आज आमी एका व्यक्ती थंय आसता ग्रेस काय पळोवन त्या व्यक्तीक मान आनी गावराव दिवन आसा असल्या एका हीन स्थितींत आज आमी जियेवन आसा तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचे थंय आसचे बँक अकाउंट आमची ग्रेस काय आमची पदवी आमकां शाश्वत संतोष दिना जर आमच्या जिवितांत आमकां शाश्वत संतोष जाय तर आमी एकामेकाक कुमो करूंक जाय एकामेकाक आदार दिवंक जाय भाव बांदपणान जियेवंक जाय दयाळायेचे शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय तेन्ना मात्र आमचे जिवीत उजवाडान भरतले आनी फुलां बरी फुलतले तर मोगाच्यानो आज आमी करूंक जाय आसची दयाळायेची करणी खंयची पयल्यान पयले मोगाच्यान आमी कुटुंबांत जियेत आसतना आमच्या कुटुंबांत आसच्या उतारप्रायेच्या व्यक्तीक वडिलांक आमी मानान आनी गौरवान लेखया ती उतारप्रायेक पावता आसतना विविध पिडा तांच्या मोगार पडटा विविध रितीचे कश्ट आनी दगदवणी तांकां थंयसर सोसूंक मेळटात त्या वेळार तांचेर रागार जावचे नाका तांचो द्वेश करचो नाका तांकां तिरस्कार करचे नाका ती आमच्या कुटुंबांत अशी जडाय म्हूण चिंतचे नाका बगार मोगाच्यानो आमची वडिलां आमच्या कुटुंबाची आस्त जावन आसात देखून तांकां आमी मानान आनी गौरवान लेखया तांकां आमचो मोग दिवया ती कश्टांत आसतना तांची सेवा करया आनी तशेंच तांचे थंय दया दाखोवया जेन्ना आमी हे बरेपण करता तेन्ना देव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालतलो दुसऱ्यान मोगाच्यानो कोरिंथकारांक पयले पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 थंयसर सा पावल म्हणटा मोग जावन आसा दयाळ जर मोगाच्यानो आमकां कोणाचेर राग आसा तर तांच्या काळजांनी मोगाचे बी वंपया जेन्ना आमी तांच्या काळजांनी मोगाचे बी वंपता तेन्ना थंयसर आसलो रागाचो घाय गुण जाता आनी मोगा संबंध थंयसर उदेता देखून सुमातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 4 वाक्य 4:4 थंयसर जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मनाचो मोग कर आनी तुका दगदितल्या बसत माग अशें तुमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात हें सतत आमकां दाविदाच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा पळया मोगाच्यानो सावलान दाविदाचो द्वेश केलो मात्र न्ही ताका जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करतलो पूण दाविदान कितें केलें दाविदान सावलाचो मोग केलो आनी ताचेर आनी ताच्या घराण्याचेर ताणें दया दाखयली त्याच कारणाक लागून देव ताचेर आशिर्वादां आनी बेसांवां घालता आनी तिसऱ्यान मोगाच्यानो जर आमच्या शेजारांत कोणी कश्ट जाता तर तांची आमी भेट करया तांचे लागीं उलोवया तांचे कश्ट आयकोवया आनी तांकां बुजवण दिवया ही एक दयाळायेची करणी जावन आसा चवथ्यान आमी हॉटेलाक गेल्ल्या वेळार थंयसर आमकां जेवण हाड दिवच्या त्या वेटराक आमी थँक्यू म्हणया तशेंच आमी गाडयेर या रिक्षार पॉयंट करता आसतना आमी पावोंक जाय आसच्या जाग्याक पावल्या उपरांत आमकां थंयसर शाबितायेन आपोवन हाडल्या त्या ड्रायव्हराक आमी थँक्यू म्हणया ही एक दयाळायेची करणी या उतर जावन आसा चवथ्यान आमी बसार पॉयंट करनासतना कोणी गरजेवंत पिडेस्त प्रायवंत या एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन आमच्या बगलेक रावण आसा तर आमी उठोवन आमी बसली सीट तांकां दिवया ही एक दयाळायेची करणी जावन आसा तशेंच मोगाच्यानो आज आमच्या समाजान साबार लोक खाण पिवण जेवण नासतना वळवळून आसा आनी आमच्या तांकी प्रमाणे ह्या लोकांक आमी कुवो करया मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 5 थंयसर जेजू म्हणटा जे कितें म्हज्या ल्हाना भावाक केले ते म्हाकाच तुवें केले हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिले हांव थानेल्लो तुवें म्हाका पियेवंक दिले हांव बंदेंत आसलो तुवें म्हजी भेट केली हांव एकसुरो आसलो तुवें म्हाका सांगात दिलो हांव विणगो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोवंक दिलो हांव निराशे आसलो तुवें म्हाका बरवशान भरलोय वय ही सर दयाळायेची करणी जावन आसात तशेंच गाच्यानो साबार फावटी आमी रोड सायडीक आसच्या मार्केटीक ह्या ल्हान शॉपाक वेता आनी थंयसर वचून आमकां जाय आसच्यो गरजेच्यो वस्तू खाण गेल्ल्या उपरांत आमी कितें करता त्या वस्तूचें मोल 20 रुपया आसल्यार ते 15 रुपयांक या 10 रुपयांक दिवचे बरी त्या व्यक्ती लागीं आमी बार्गेन करता मोगाच्यानो कित्याक आज आमी इतल्या दारूण काळजाचे व्यक्ती जाल्या तो व्यक्ती थंयसर आपले दिसपडते ग्रास दोडच्याक दीस रात कश्टून आसा जर तो 20 रुपयांची वस्त 15 या 10 रुपयांक दित तर थंयसर ताची बायल भुरगीं उपाशी पडटली देखून मोगाच्यानो दुबळ्यांचे रगत आमी पियोवचे नाका दुबळ्यांच्या शिताक आमी हात घालचे नाका बगार तांचे थंय आमी दया दाखोवया जर एका वस्तूचे मोल 20 रुपया आसात तर ताका सडीत 5 रुपये दिवया खंडीत जावं देव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालतलो पळया साबार फावटी आमी व्हडल्या मॉलाक वेता
थंयसर कितल्या कॉस्टलीचे वस्तू काडूंक की आमी तयार आसा पूण थंयसर वचून आमी बार्गेन करता की ना कित्याक आमचे स्टँडर्ड आमकां थंयसर मेंटेन करूंक जाय देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो दुबळ्यांक पळयत आसतना आज आमचे काळीज कणवळायेन बरोवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आमच्या बँक अकाउंटांत पयशे डेपॉझिट करच्या बदलाक आमच्या काळजांत आमी मनशापण डेपॉझिट करया आनी देवा मुखार आज आमी ग्रेस जावंक जाय जर आमच्या जिवितांत शेगूण ना तर आमी देवा मुखार भिकाऱ्यां बरी पळय एक भिकारी लज नासतना हात उबारून आमचे लागीं भीक मागता तशेंच आमी मागया देवा लागीं आमकां दयाळायेचे शेगूण प्राप्त कर म्हूण तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज प्रत्येक जावन सर भुरग्यां खातीर मागसो देसी जावन आसात हांगासर साबार आवय बापय हांगासर आसात मोगाच्या आवय बापयनो थोड्यो गरजेच्यो संगती आज आमी आमच्या गामणाक दवरूंक जाय आज आमी आमच्या भुरग्यांक कितें जाय तें सकट दिता पूण प्रत्येक जावन आज आमच्या भुरग्यांक आमचो अमोलीक वेळ दिवया आमचो मोग दिवया ते सूख करता आसतना तांचे सूख दाखोवन दिवन तांकां सारक्या वाटांनी आमी चलोवया मोगाचे न्हू आज आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी पयशांच्या ग्रेसकायेचे बी वमचे नाका बगार शेगुणाच्या ग्रेसकायेचे बी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी वंपया जेन्ना आमी शेगुणाच्या ग्रेसकायेचे बी आमच्या काळजांनी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी वमता तेन्ना आमी उतार प्रायेक पावतना ती आमकां मानान आनी गौरवान लेखतली आमी पिड्यान पडटा आसतना ती आमची सेवा करतली आमचो मोग करतली पूण जर आमी पयशांच्या ग्रेसकायेचे बी आमच्या भुरग्याच्या काळजांनी वमता तर आमी पिड्यान पडटा आसतना आमी कुटुंबांत आसली जडाय म्हूण ती चिंतली मात्र न्ही त्याच पयशांच्या बळान ती आमकां प्रायवंतांच्या आसऱ्याक विकतली मोगाच्या न्हू आज आमी भुरग्यांनी विसरलेले दिमचे मेशीन जमचे नाका बगार आमच्या भुरग्यांची बरी आवय बापय जावन तांकां मोगान आनी शेगुणांनी आमच्या भुरग्यांक आज आमी वाडोवंक जाय तशेंच दुसऱ्यान मोगाच्या आमी भायर खंय मार्केटीक या शॉपिंगाक गेल्ल्या वेळार थंयसर कोणी गरजेवंत या भिकाऱ्यांक पळयता तेन्ना आमच्या भुरग्यांच्या हातांत 1 या 2 रुपये दिवन तांकां दान करचे ते बरें मोन शिकोवया हे जावन आसा एक दयाळायेची करणी जेन्ना हे बरेचशे गूण आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता तेन्ना आमची भुरगीं वाडोवन येता आसतना दुबळ्यांक कश्टतल्यांक निर्गतिकांक पळयत आसतना तांचे काळीज कणवळायेन भरतले आनी तांकां कुमोक आनी आदार दिवंक सदांच ती तयार आसतली आनी तिसऱ्यान आज आमच्या भुरग्यांक जागृतकाय सांगचे जावन आसा हर एका आवय बापायचो कायदो पळय आज साबार भुरगीं खाळो खान जियेवन आसात आमाल पियोवणे ड्रग्साच्या मोगार ती पडल्यात संवसारी संगतीक आकर्शीत जावन ती जियेवन आसात एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 3 थंयसर सांपावल म्हणटा मोगाच्या वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांक शिस्तेन वाडया देखून मोगाचे न्हू जेन्ना आमची भुरगीं आड वाटांनी वेतात तेन्ना आमच्या भुरग्यांक सारकी वाट दाखोवची जावन आसा हर एका आवय बापयचे काम आज आमच्या भुरग्यांक आमी स्वातंत्र्य दिवया पूण तांचे जिवीत विबाड जावचे तितले स्वातंत्र्य आमी तांकां दिवचे नाका आज आमच्या भुरग्यांच्या हातांत मोबायल आनी संवसारी वस्तू दिवन तांचे जिवीत नाश करच्या बदलाक तांकां आमी देवाचे उतार दिवया भावार्थाची शिकवण आमच्या भुरग्यांक आज दिवया मातेवाच्या शुभवर्तमानांत जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक तांचे जावन आसा सर्गींचे रास वय मोगाच्या आवय बापायनो आज तुमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडचे काम जावन आसा तुमचे पूण आज आमी कितें करनासा आमच्या भुरग्यांक आयतारा दीस मिसाक आपोवन हाडच्या बदलाक आमच्या भुरग्यांक आयतारा दीस दोतोणेक आपोवन हाडच्या बदलाक खंयसर आमी आपोवन व्हरता स्विमींग क्लास डान्स म्युजीक क्लास आनी ट्युशनाक आमच्या भुरग्यांक आयतारा दीस आपोवन व्हरता मोगाच्या उगडास दवरा सर्गींच्या राजांत स्विमींग करच्याक थंयसर स्विमींग पूल ना सर्गींच्या राजांत डान्स करच्याक थंयसर पार्टी नात सर्गींच्या राजांत आसचो एकलो मात्र तो आमचो देव बाप देखून त्या बापा विशीं ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता विशीं आमच्या भुरग्यांक शिकोवन आनी समजोणी दिवया ताच्या शेगुणांत आमी वाडोवया मोगाचे न्हू आमची 10th PUC डिग्री सर्टिफिकेट ह्या संवसार मात्र वॅलीड जर आमकां सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक जाय तर आमच्या भावार्थाची सर्टिफिकेट आमकां भोव गरजेची देखून आज आमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडोवया आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवचो म्हळ्यार फकत शिकप दिवचें न्हय मोगाचें न्हू साबार आतां एक सूख चिंताप आसा पूण बरो फुडार म्हळ्यार तांकां शेगुणांनी वाडोवचें मनशापणान तांकां वाडोवचें देवपिरांतीन वाडोवचें आनी भावार्थान वाडोवचें जावन आसा बऱ्या फुडाराचो अर्थ देखून आज प्रत्येक जावन सर भुरग्यांक
भुरग्यां खातीर मागता आसतना आमच्या भुरग्यांक आमी बाळका जेजूक समर्पून दिवया. तोच बाळूक जेजू आमच्या भुरग्यांक ताच्या शेगुणांनी बरोवन दी आनी तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सर भुरग्यां खातीर आमी मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमीक आनी आमच्या केपोसुवाक सरेस्पर म्हणून घे. जेजू आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी तुका मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे ससनेक येवचन उक्ते केले आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचे आमारपण परजळले आनी ताणें आमचे सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलपरांसो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बोलाक जावई बाबा तुका चे सर्वेस्पराचे नांवे तुका सर्गी तुका चे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarto so good, pergotuya. सोन्याची झूल तुझे मोर आम्ही समारंथा तुझे पुन्हा जीवन तो आम्ही परगता तुझ्या येण्या सोन्याची झूल आम्ही अत्रिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवंत दमदुता आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनराची यज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, कशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुक्षिता तशें आमची पातकां बगोच आनी आमकां थोडलें. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो.
माया मोगासो आणि एकवटाचो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आणि रगत हांव सेवूंक वयता ती म्हजेर जडटा आनी गॅस धाडिना जावं पूण तुजे काकोळटेन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बळायकेन वखळटेन. पळया ही जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. म्हाका फोना म्हज्या उतरांत म्हाका मेळटा.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वचनेचो यज्ञ समर्पूण जेजूच्या नांवांत आटेपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. आज सर भुरग्यां खातीर मागचो दीस. सांजेर 6 वरांच्या मिसा उपरांत सर भुरग्यां खातीर विशेष मागणी आसतली. जर तर तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात तर 6 वरांच्या मिसाक सांजेर आपणाडोंक आमी विनंती करता. फाल्यां परगांवांत वावर दिवच्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी मागचें. जायतो लोक कोडयाळचो परगांवांत काम करता आनी आमकां बरेंपण लाभलां. तांच्या खातीर आमी फाल्यांचो दीस समर्पिता. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात बाप रोशन मोंतेरो, प्रस्तुत मीरा रोड मुंबय हांगासर सहाय्यक याजक जावन आपली सेवा दिवन आसात. आमकां मीस भेटयल्ल्याक आनी आशिर्वादीत करच्या फादर रोशन मोंतेरो तुमकां देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर आमी मागता. हर एका दिसा 10:30 वरांच्या आनी 1 वरांच्या मिसा उपरांत आमी उंडो आनी पिवन वांटतल्या. कोणाक जर तर स्पॉन्सर दिवंक मोन आसा तर उंडो आनी पिवनाचे तुमी आमकां मेळचें. जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर फेस्ताक कुमोक जावन आमकां थोडे वॉलंटियरांची गरज आसा. 1 दीस जावंक पुरो, 2 दीस वा 3 दीस. तुमी तुमची नांवां आनी तुमचे फोन नंबर म्हज्या उजव्याक आसच्या पार्लरांत थंय तुमी दिवची. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. हे मीस जाल्ले उपरांत आनी नोवेण जाल्ले उपरांत थोडो वेळ आराधना आसतलें. आमी थोडो वेळ त्याच जेजू सांगाता आमी करसुया. सर्वांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. आतां सरू बिरावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नांवेन मनशाच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सरगरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एगडी पूण मौन रावया. सर आमची त्या सवां त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. आज आमी प्रत्येक रितीन सक्कड भुरग्यां बसत आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसा जावंक पुरो. जायतीं आमची भुरगीं मानसीक रितीन, दैहीक रितीन आनी तशेंच आत्मीक रितीन कश्टून आसा जावंक पुरो. त्या सक्कड भुरग्यांक त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. आनी तशेंच दोगा भक्तिकांनी जगदीश आनी मनोहर म्हळ्यार दोगा भक्तिकांनी बाळका जेजू लागीं तांणी मागोवंक विचारलां. ते दोगूय कश्टार आसात आनी तशेंच एक कोच्ची जावन एक कुटाम अनभवडती कुटाम बाळका जेजूचेर ती बरोवसो दवरतात आनी बाळका जेजू लागीं मागोवंक ती आमकां उलो दिवन आसात. तांचे पासून ती आमी मागया. तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया.
सर आमची मागणी सांगात घाल सांगात आमी म्हणुया ए भाग्यवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक ओकलेलो आसता तुका पातेणीन उलो मारतला सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देव सुपूत मणिसलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपूत मणिसलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपूत मणिसलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपूत मणिसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ए आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकुर्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. एक घडीवन मौन रावया. बाळका जेजून आमच्या कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर जायत्या आशिर्वादांनी आमकां नेटयलां. जें कितें आमी मागलें तें सगळें आमकां ताणें फावो केल्लें आसा. एक घडीवन मौन रावया. सर उपकारा खातीर बाळका जेजू काळजांत तावन आमी अर्घां दिवया. उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणुया ए बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केली आय देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी. सर बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येता आनी राज करता ससनाच्या ससना. बाबा भयणे आज भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन मागतना आतां मोठें आराधन आसतलें. सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादां आमी सर्व भुरग्यां खातीर मागया. हांगासर ल्हान भुरग्यांक हाडूंक जावंक ना कित्याक तुमी जाणात थोडे रोली रेगरो आसात. पूण भुरग्यां खातीर मागच्याक आमी हांगासर आसा. सगळ्या भुरग्यांक सुम्यान आशिर्वादीत करी जाय. त्या देखून भुरग्यांचेर सुम्याची विशेष आशिर्वादां मागया. इगर्जे भितर थोडी बसका खाली जाली. थोडे भायर गेले. देखून कोण भायर आसात साध्य आसा तर भितर येया. नेम्यारल्या जाग्यार तुमी बसचे. मोठ्यान हें आराधन करता. देखून भक्तीपणान ह्या आराधनांत वांटिली जावया. सक्रामेंतांतल्या जेजूतय सगळ्या भुरग्यांक उबारून तांचें जिवीत आशिर्वादीत करच्या खातीर आमी भावार्थान मागया. दिमी घालया. पवित्र सक्रामेंत हाजीर जावच्या जेजूक आमी स्वागत करया.
चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार आया बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना Jesuraya mogalista करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळीचा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना पवित्रत्म्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधना अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार पवित्रत्म्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधना अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया हालेलुया Jesus, 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 Jesus.
सोम्या कलते रूप घेवन तू आमचे संगी आसाय. इतलो व्हडतो देव तूं, इतलो व्हडतो सोमी सगळ्या सृश्टीचो रचणार. सोम्या ह्या ल्हानशा उड्या रुपार तू आसाय आमचे समकार. तुमचे संगी आसतलो, तुमचे संगी आसतलो. आय विल बी विथ यू म्हणाय सोम्या तुवें. तुवें आमकां फुटोवंक नाय, तुवें बेश्टें सांगूंक नाय जेसू. जें कितें तुवें सांगलाय तें अजून करून आसाय. तुजें हाजीरपण सोम्या ह्या उड्या रुपार हर एका घडये निरंतरी देखून जो कोण ह्या तुझ्या हाजीरपणाक येता, हाजीरपणांत रावता, सोम्या जसो येता तसोच तो फाटी वचूंक साध्य ना. जो कोण तुजो नीज तुज्या नीज हाजीरपण अनुभव करता तो आसा तशेंच फाटी वचूंक साध्य ना. सोम्या तुझे लागीं येताना जशें भांगार उज्यान घाल्ल्या वेळार नितळ जाता तशें सोम्या तुजे समकार आमी आसतना, तुज्या हाजीरपणांत आमी आसतना तुज्या हाजीरपणांत करशिल्लो वेळ आमचें तें नवें सांवाडटा. जें कितें आमचें म्हूण आमी घेवन येता तें पयस करता. तुजी कृपा, तुजें समाधान, तुजो संतोष, तुजीच जिवी सोम्या आमकां फावो जाता. अर्का जेसू. थँक यू जीसस. फावो न्हय सोम्या आमी, फावो न्हय. अस्कत आमी, पातकी आमी. जाल्यार जेसू तुज्या मोगान तू आमकां वेंगचें रावयनाय. नेवर स्टॉप. तुज्या मोगान आमकां वेंगचें सोम्या तू रावयनाय. कोणी खंयच्याय स्थितीर तुज्या हाजीरपणाक येताना जेसू तुजे हात उगते, तुजे काळीज उगते वेंग मारच्याक. हर एकल्याक सोम्या तुज्या काळजांत एक जागो आसा, मोगाचो जागो आसा. अर्का जेसू, अर्का जेसू. ह्या घडी आमकांच तुका समर्पित हांव. आमकांच सोम्या तुज्या हातांनी समर्पित हांव. ओ वेळ तुजे संगी करशी जाय जाल्यार तुजें बळ जाय सोम्या, तुजी कृपा जाय. आमकां तुज्या हातांनी भेटयता. जे कितें आमचें म्हूण आमी घेवन आयल्या, आमचे अस्कत सैम, आमचे कश्ट, समस्या, मोती, नशी, बेजाराय, टेन्शन, संतोष सकट जेसू तुका दिता. तूंच आमचो आश्रय सोम्या. तूंच आमचें बळ, तूंच आमचें कोटे, तूंच आमचें सर्वस्व. तुजे विने आमी खंयसर वचूं सोम्या. वेर शॅल वी गो लॉर्ड. शिसाणी म्हणली ती उतरां आमी म्हणटा सोम्या खंयसर वचूं आमी, खंयसर वचूं जेसू. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुजे थंय आसा सोम्या संपूर्ण दया. तुजे थंय आसा सोम्या संपूर्ण शांती. तुजे थंय आसा सोम्या संपूर्ण मोग. तुजे थंय आसा सोम्या संपूर्ण समाधान. तुजे थंय आसा सोम्या संपूर्ण गुण करची सकत. तुजे थंय आसा ती संपूर्णता. आमकां हर एकल्याक उखाल धरची, समाधान दिवचे, सवकासाय दिवची. जे कितें आमचें तें रितेपण आसा तें भरती करची. अर्का जेसू. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. नीलोपने आस
ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆ ಹೇ ದೇವರೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆ ಹೇ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹಸಿರು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹಸಿರು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು ಆಸರೆಯ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ जेसू साहित्य सवाला साहित्य पंतवाना साहित्य संगती आमकां सुमसना जे कितें आमकां घडटा सुमे साहित्य फुडें आमकां समजूंक कश्ट जाता साहित्य फुडें आमचे ते सवाल उदेतात कित्याक अशें घडटा कित्याक जाता सुम्या ह्या सर्वांक कोणूच जाप दिवंक शकचें ना पूण चौकून तुजे थंय येता तुझे धावणो ते जाणवाय सोडून घेता तुजो अणभव सोडून घेता सुम्या तुका हें सर्व समजूंक साध्य जाता जेसू ह्या घडये तुझे थंय आमचो भावार्थ सुम्या तुझे थंय आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करता आसतना शिसांबरी आमी मागता सुम्या सडय आमचो भावार्थ सुम्या सडय आमचो भावार्थ तुझे थंय आसरो सोदूंक तुझे थंय संपूर्ण समाधान सोडूंक तुझे थंय रावोंक तुझे थंय सुम्या आमच्या जिविताचो अर्थ सोडून घेवंक ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಡಲು ನಾನಿರುವುದೇ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ ಹೇ ದೇವನೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಡಲು ನಾನಿರುವುದೇ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ ಹೇ ದೇವನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡುವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶಪಥಗೈಯುವೆ ಸತತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ
ह्या घडये आमचो बरवसो तुझे थंय सुम्या, आमचो बरवसो तुझे थंय सुम्या म्हणून आमी उसान सांगतना जेसू आमच्या काळजा मना तूं धैर्य दिवन आसाय, आमच्या काळजा मनाक बोल दिवन आसाय, आमच्या काळजा मनाक समाधान दिवन आसाय. अर्गा जेसू, अर्गा जेसू. ह्याच बरवशांत हर एका घडयेक हर एका मेटांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी सुम्या, आदार दी जेसू. जे कितें आमी गायलें त्या उतरां थंय बरवसून जीव सुम्या आमकां शिकय. आमी जिवितांत फुडें सरतना आमची मेटां अस्कस जाताना सुम्या ही उतरां आमी गायलेली आमकां भरोशान भरून दी. उतरां सुम्या आमी भावार्थान गायलेली आमकां भरोशान भरून दी. ह्या वेळाचेर आमी निराशेची मेटां काडची ना, पगार धैर्यान मेटां काडूंक आमी सरतले हांव. अर्गा तुका सुम्या जेसू, अर्गा तुका सुम्या तुका जेसू, सुम्या जेसू, ओगलाप तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेसू, तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या महिमा जेसू, तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेसू. आसरेया नीडू, आसरेया नीडू, आसरेया नीडू हे देवा. आसरेया नीडू, आसरेया नीडू, आसरेया नीडू हे देवा. बाबा भयणी, आज आमी भुरग्यां खातीर मागता. हर एक कातोलीक क्रिस्ती जोडें लग्नाचो साक्रमेंत घेता आसतना एक भासवणी करता. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात की म्हणून एक सवाल विचारतात. त्या वेळाचेर वय म्हण जाप दितात. न्ही हर एक आजारी पळया क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक. क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे म्हणजे जे कितें क्रिस्तान शिकयलां त्या प्रमाणे भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आपोवणें आसा. जर ती जबाबदारी पाळूंक ना जाल्यार भुरग्यांक सकड सामाजीक रितीन वाडयतात, शैक्षणीक रितीन वाडयतात, तालेंतांनी वाडयता, पूण आजून चिंतलां की भुरग्यांक क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे वाडोवंक, पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे वाडोवंक ही भासवणी केल्ली. जर वाडोवंक ना तर त्या भुरग्यांक सुमेतान आमी कशें आशिर्वादा मागचे, तांचे जिवीत कशें आशिर्वादीत जावचें हें सवाल नियाळाक. त्या देखून विळापासो ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1-2 अशें म्हणटा, भांगराचो परजळ कसो उणो जाला, भांगराचो परजळ कसो उणो जाला, आपुट्ट भांगार कशें बदलला, शुद्ध भांगारा भाशेन आमोलीक आसली ती सियोनाची भुरगीं कुंभाराच्या हातान केल्ल्या मोडक्या भाशेन जाल्यांत. परसळ जंय आसलें कित्याक परसळानात, भांगारा भाशेन परसळेचे मोडके फुडकोर मोडक्या भाशेन जाल्यान म्हणटात. भाव भयणीनो, भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापायक आसा. देखून आराधन आराम करतना हांवें म्हळें भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादीत जावं दी म्हणून मागया. भुरग्यांचें जिवीत
आशिर्वादी जावं दी म्हण मागया. कित्याक हेब्रेवांचो ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 अशें, अध्याय 13 वाक्य 17 अशें म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक उल्लेख करन आवय बापायची जबाबदारी तिनसर दाखोवन दिल्या. तुमच्या वडिलांक काळजाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा, देखून तुमचे विशांत ती केदाळाय जागृत रावतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कसलें शिकोन पळया. तुमच्या आत्म्याचे, तुमच्या भुरग्यां, तुमचे मात्र न्ही, जी आवय बापाय जावन जबाबदारी दिल्या भुरग्यांक, कित्याक ती बासोवणी केल्ली क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे, ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करतले हांव, देखून त्या आत्म्याचे लेख दिवंक आसा. भुरग्यांच्या पातकाक वडिलांय कारण जावंक नजो. भुरग्यान पातकान पडनाशें वडिलांनी सांबाळूंक आसा, कित्याक आत्म्याचे लेख दिवंक आसा. सा आगोस्तिनाच्या जिवितांतली एक घडीत ताणें विवारशिल्लें. मोनिका आवय आगोस्तिनाची सोरोनो सुमार वर्सां उपरांत एक 2 पटी तिचें दर्शन जालें काय, आनी त्या दर्शनांत तिणें म्हणलें आसा, पुता म्हजे खातीर माग. पूत म्हण तुवेंच म्हज्या कन्वर्तरा खातीर मागलें, हांवें कन्वर्तर जावचे खातीर मागलें, आनी तूं म्हणटाय म्हज्या खातीर माग म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुका सारकी वाट दाखय जाय आसली. ल्हान आसतना तुवें सूख करतना तीच भिजय, हांव चुकोवन पडल्या आनी तेंय पताक जालां. देखून माग म्हजे खातीर, म्हजो आत्मो नितळ जावच्याक. पळया कसली जबाबदारी आवय बापाय. आज पयल्या सुवातेर जर तुमची जबाबदारी पाळच्यान चुकोवन पडल्या जाल्यार सोम्या लागचे बोक्साने मागया. त्या भुरग्यांचे जिवीत आशिर्वादी जायचे. Our children are called to be rulers, not slaves. They are called to be rulers, not slaves. आशिर्वादीत जाल्ले ते जायचे. देखून ह्या घडये आमी भुरग्यां खातीर मागता आसतना आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे वाडोवंक जायचे बोळ सोम्या लागीं मागा. खंयच्याय कारणाक लागून भुरग्यांक वायट देख दिनासतना, कित्याक भुरग्यांचे लेख सोम्याक दिवंक आसा, तांच्या आत्म्याचे लेख दिवंक आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. आत्तां हांवें वाचलें उतर. देखून एक घडीभर वडिलां दोळे धांपा. जर खंयच्याय रितीन तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे वागोवंक चुकोवन पडल्या जाल्यार, ह्या तांच्या पातका खंयच्याय रितीन कारण जाल्यार, एक घडीभर दोळे धांपा, मौनपणी सोम्या लागीं बोक्साने मागया. तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादी जायचें. ह्या खातीर मौनपणी सोम्या लागीं बोक्साने मागा. जावं प्रभू उतरान ह्या करणेन भुरग्यांच्या पातका कारण जाल्या जाल्यार एक घडीभर सोम्या लागचे बोक्साने मागा. दुसऱ्यान भाऊ भयणीनो, बरो रूख बरें फळ दिता म्हणटा मातेवा सुवांजेल अध्याय 7 वाक्य 16. बरो रूख बरें फळ दिता. आई बापायची जिणी देखी बरी जाल्यार भुरगीं बरीं जातात. देखून तीं बोळ मागा. भुरग्यांक बऱ्या तरेन वागोवंक बोळ दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. ह्या घडये भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादी जायचें. भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादी जायचें. त्या देखून सक्रामेंतलो जेजू सोम्यान सांगलें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. ही उतरां शिसांक मात्र न्ही, आजुनूय हर एकल्याक लागू जातात. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. म्हणजे जे संगती आमी करता आमच्या कुटुंबांनी, ते सगळं भुरग्यांक जेजू थंय हाडूंक पुरक जायचें. खंयच्याय रितीन अडकळ जावंक नजो. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांच्या वाटेर अडकळ घाली नाकात. ज्यो संगती आमी करता भाऊ भयणीनो, तो तांकां जेजू थंय येवच्याक अडकळ जायनाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक घडी बरोबर उबे रावया.
दोन्ही हात उक्ते धरा. ह्या घडी आमी सकट भुरग्यां पासून मागोवंक आसा. हांगासर जायतीं भुरगीं आसात. थोड्या भुरग्यांक येवंक जावना कित्याक आमी जाणा ल्हान भुरग्यांक हाडूंक जायना नात्यार आज जायतीं भुरगीं हांगासर आसती आसलीं. हात उक्ते धरा, दोळे धांपया. सकट भुरग्यांक सुमया थंय उबारया. जेसू तुवेंस मुळाय सुमया ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशे येवंक सोडा, तांकां हाडाय नाकात. ह्या घडये जेसू आज आमी प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर मागता आसतना सकट भुरग्यांक तुजे थंय उबारता. प्रत्येक जावन जीं भुरगीं अस्कत आसात, पिडेस्त आसात, त्या भुरग्यांक सुमया तुज्या बळवंत हातांनी समर्पिता. जेसू तांकां बळादीक कर, बळादीक कर सुमया. त्या पिडेश्रेंतले अस्कत काय तांकां सुटका दी. ल्हान ल्हान भुरग्यांक थंय विविध रितीची पिडा, ल्हान भुरग्यांक सुमया कॅन्सराची पिडा, शिराची अस्कत काय. जेसू असल्या पिडेश्रेंत हांव त्या भुरग्यांक सुटका दी सुमया, सुटका दी जेसू. तुजे थंय उबारता हांव सकट शिकाप सोड नासच्या भुरग्यांक. सुमया बरो फुडार बांदून हाडी जाय जाल्यार, बरो फुडार तांकां मेळ जाय जाल्यार जेसू शिकाप गरजेचें, शिकाप गरजेचें सुमया. थोड्या भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाता, शिकलें उडासात उराना. आनी ह्या सकट पिडे शिडे वेळार जेसू साहित्यांक आवय बापायकी टेन्शन आसा. भुरग्यांचो फुडार कितें जातलो, तांचें शिकाप कितें जातलें, कितें फुडें जावंक आसा. देखून सुमया सकट भुरग्यांचें शिकाप तुका समर्पिता. तांकां आपड जेसू. तांचें गिन्यान उसवाडाय, गिन्यान उसवाडाय सुमया. तांच्या मोतीक उसवाड दे. सांगतच जी भुरगीं विविध एडिक्शन्स वशांक वळख जाल्यात. थोड्या भुरग्यांक मोबायलांत कठीण वडणी. ल्हान भुरग्यांक मोबायल काडले तर ती जेवी की जेविनात, कितेंच करिना, हट. थोड्या भुरग्यांक मोबायलांत व्हिडिओ गेम्साक ते एक एडिक्शन. हे एडिक्शन जायत्या भुरग्यांची मोतूच चांचाल जाल्या. त्या भुरग्यांक सुमया असले एडिक्शनांत जावन वशांत जावन भायर येवंक आदार दी जेसू. थोड्या भुरग्यांक कठीण राग आसा, थोड्यांक भें खावचें न्ही, ल्हान संगती भियेतात. त्या भुरग्यांक धैर्य दी जेसू. थोडी भुरगीं मोबायलार वायट पिंतुरांक वळख जाल्या, पोर्नोग्राफीक वळख जाल्ली आसा, एडिक्शन जाल्ली आसात. अशें तांचे मोत चंचल जाल्या. त्या भुरग्यांक तसल्या एडिक्शनांत भायर येवंक सुमया तूं सकत दे. आपूण जेसू तांकां. आपूण जेसू, 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 आपूण जेसू. जेसू साहित्य भुरगीं आसात, तांचे ते कसली एक मानसीक अस्कत काय आसा. थोडी हायपर टेन्शनांत आसात आनी थोड्या भुरग्यांक ते ल्हान भुरग्यांक ते हायपर एक्टीव जावन जायतीं जाणां विविध तिचे मेडिकेशन गुळयो घेवन आसात, ट्रिटमेंट जावन आसा. जी भुरगीं मानसीक रितीन अस्कत आसात सुमया तांकां बळादीक कर. जायत्या भुरग्यांक हांगासर मानसीक रितीन अस्कत असल्या भुरग्यांक घेवन आयल्यात, तुज्या आशिर्वादा मागल्यात जेसू. तूं मात्र तसल्या भुरग्यांक समजोवंक शकताय सुमया तांकां कितें जावन आसा. आमचे वरी समजोवंक कश्ट जेसू, पूण तसल्या भुरग्यांक जेसू तूं समजताय. तांकां तुजे ते आमी उबारता. मानसीक रितीन अस्कत आसच्या, तशीच अंगविकल भुरगीं आसात जेसू, डावन सिंड्रोम आनी तशेंच हेर संगतींनी कुडींत उण आसची अंगविकल भुरगीं आसात. सुमया तांकां पळोवन काण घेवंक आवय बापाय जायते त्रास घेतात. तसल्या भुरग्यांक जेसू तुजे थंय उबारता.
जावं आमच्या घरांनी शेजारा ह्याच्या भुरगीं आमकां कळीत आसात त्या भुरग्यांक सुम्या तुजे ते उबारता जेजू तुका आसा जालें कसलेंच ना साहित्य भुरग्यांक हांगासर मानसिकतेन अस्कत आसच्यांक अंगविकल भुरग्यांक घेवन येता सुम्या तुजे लागीं आशिर्वादा मागतात एक ना एक दीस तूं तांकां आपडटलय तांकां बरें करतलय म्हणलें बरोवशान मागून आसा जेजू तुका आसा जाल्लें कसलेंच ना सुम्या तुका सर्व संगती साध्य ह्या घडये त्या भुरग्यांक गूण कर जेजू व्हळ दे जर तुजी कुशी वय जाल्यार त्या भुरग्यांच्या जिविता मारिफाच्या कुटुंबांक तांची साखरे करनाचो मोग करनासात त्या कुटुंबांक त्या भुरग्या मारिफात आशिर्वादा फावो जावन दी जेजू गूण कर जेजू गुण कर जेसू 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 भुरग्यांच्या आवय बापाय तुका समर्पित हांव सुम्या साहित्यपटी आवय बापाय भुरग्यांक जे कितें आवय बापाय चिंतात त्या प्रमाणे शेप करूंक तांकां आकार दिवंक चिंतात साहित्यपटी भुरग्यांची जिवीत मोडून वेता ते भुरगे कितें नाजूक जावन आसा ते भुरगे कितें समजोवंक शकता ते आवय बापाय समजोवंक शकनात भुरग्यांक ताच्याच भाशेन वाडोवच्या बदला आवय बापायच्या प्रभावान शेप करूंक वचून तांकां आकार दिवंक तांचे जिवीतच मोडून सोडटात किमसून सोडटात सुम्या आवय बापायची मोतूस वाडाय भुरग्यांक कशें वागोवचें तें समजोवंक देणें दी सुम्या सांगत आस हेरांक कंपेर करना ती बरी तूं समानाय तूं बरो नाय अशें करच्या बदला सुम्या कशें भुरगीं आसात त्याच प्रमाणे तांकां फुलोवंक आदार दिवंक सुम्या वडिलांच्या मोतीक प्रेरण दी आनी ते समजणेचें देणें दी सुम्या सांगत आस जर भुरगीं खंयच्याय समस्याक वळव जातना कसली कश्टांची स्थिती येता आसतना सक्कड आवय बापायन कर दिवच्या बदला भुरग्यांक ताचे तावनो लिसांव शिकोवंक प्रेरण दी जेजू बोल 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 दी जेजू भुरगीं वाडून येता आसतना सुम्या भांगरा भाशेन परसळोवंक जाय फुडकोरो मोडके भाशेन ती जावंक नजो देखून सक्कड भुरगीं आशिर्वादी जावं दी सुम्या ह्या घडये हांगासर भुरगीं आसात आपोवन हाडली आसात वडिलांनी तशीच ज्या भुरग्यां खातीर आमी मागोन आसा तांचे जिवीत आशिर्वादी जावं दी सोम्या तांणी फुडाराची मेटां काडटना ती जैताची मेटां जावं दी सोलवणेची मेटां जायना जावं दी जेजू सैताची मेटां जावं दी तांकां सर्व वायट संगती तावनो वायट सक्तीच्या बुलवण्यात हांव सोम्या सुटका दी ही भुरगीं परसळीत भुरगीं जावन जैतेवंत भुरगीं जावन वाडोवन दी सोम्या त्या देखून तांच्या जिवितांत आसच्यो सगळ्यो अडकळे काडून उडय जेजू ती भावार्थांत भोळादीक भुरगीं जावं दी कित्याक आमच्या उपरांत तांणी हो भावार्थ सांबाळूंक आसा हेरांक दिवंक आसा देखून ती भावार्थांत परसळची भुरगीं जावं दी क्रिस्ती जिवितांत निसायकी घट जाल्ली तशेली भुरगीं जावं दी दृढ आसली भुरगीं जावन वाडोवन दी म्हूण आमी मागता सक्कट भुरग्यांक तुजे थंय उबारतना सोम्या भुरग्यांक थंय तुजो मोग घाल जेजू तुजो मोग अनुभव करूंक तांकां सकत दी जेजू तुजे तावं तांकां पयस वचूंक सोडिनाका सोम्या कितेंय जावं दी कितेंय घडोवन दी तुज्या बळवंत हातांनी तांकां व्हंकल तर जेजू तांकां तुजे तावं पयस वचूंक सोडिनाका ताजें जिवीत ह्या घडये आशिर्वादी जावं दी जेजू कृपा दी जेजू कृपा दी कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू
Jesu, Kurpadi Jesu. बाबा भयणी ह्या कडे सोमी आशीर्वादीत करून आसा. तुमच्या भुरग्यांचे नाव तुमच्या मोतीन उडासा काडा. नाव आपया आनी सोम्या समर्पण म्हणा. जेजू ह्या म्हज्या भुरग्याक आशीर्वादीत कर. तुजे तोंड पयस वचोंक सोडिनाका. 5 आशीर्वादांक तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा. पयलें तुमची भुरगीं आशीर्वादीत जावं दी म्हूण मागा. दुसऱ्यान तुमची भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार वायट वाट धरिना जावं दी म्हूण मागा. तिसऱ्यान तुमच्या भुरग्यांचे जिवीत जैत्यवन जावं दी म्हूण मागा. चवथ्यान तुमची भुरगीं खंयच्याय कारणाक लागून जावं पुरो पयशां खातीर जाग्या खातीर या हेर संगती खातीर तुमच्या दोळ्या मुखार झगडण पडना जावं दी म्हूण मागा. पंचव्यान तुमची भुरगीं खंयच्याच वायट वाट धरन चलवणेक समटना जावं दी म्हूण मागा. ही 5 आशीर्वादां मागता आसतना सोम्या तावन तुमची भुरगीं पयस वसना जावं दी म्हूण मागा. जेजू ही आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर मागोन आसतना सोम्या ह्या आशीर्वादां फावो कर जेजू. हांगासरच्या भुरग्यांक तुजें बोळ दे. तशेंच ज्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिलें सोम्या तांकांय तूं आशीर्वादीत कर. साहित्य काजारी जोडे भुरग्यांचे देणे आशेतात तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर जेजू. फावो कर. सकड भुरग्यांक तुका समर्पित हांव सोम्या. तुजे आशीर्वादा आमी मागता. दिमी घालया. सक्रामेंता जेजूची आशीर्वाद आमी घेता आसतना भाऊ भयणी ह्याच सोम्यान ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सोडा म्हणलो. सकड भुरग्यांक आशीर्वादांनी बरोवन दी. बोळान बरोवन दी मागया. ताका मोगाची आवय बापाय मोगाची भुरगीं जावन वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्याच्या आशीर्वादां घेवया. Idiavoda Sacramenta Sasangnaman करूया उर्मिल्याथ्या रूपां बदला नव्यो रीती आदार्या Sălvonveja ascătvișea Bavardace bolivia Zășem bapa Tășem puta Ulasani stutiza Pădvi महिमा ससना ससना एकाच दाऱ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नाव वाढता
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವರೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವರೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಹೋಗರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಪಯಣದಿ ಹೋಗರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Mogar patrasome Angkwar mre आशीर्वादी आमका भोयंती गुरसेची करवे निरामका आमचे देवा आमचे स्मरणतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन